प्री-मनसून कामाची कामां जी शटडावन बी आसा ते आमचे ह्या आठवड्यात डिक्लेअर जातले. एक शटडावन बार्देस तालुक्यांत 10 तारखेक आमी घेतला. कोणाचोय जर प्रॉब्लेम आसा तांणी ते फाल्यां पर्यंत कळोवपाक जाय. 10 तारीख घेवचेंच पडटा आमकां, कारण शटडावन घेतल्या शिवाय ज्यो वायरी पळय एकामेकाक टच जाता पळय, ओवरहेड वायर्स आसतात, त्यो टच जाता तेन्ना तो प्रॉब्लेम जाता आनी त्या खातीर तांकां जे टायट करपाक जाय किंवा व्हेंटिलेटर हे तांकां एक्सेस वचपा खातीर तांकां योग्य मार्ग तयार करपाक जाय. पावसांत हें सगळीं कामां आतां प्री मनसुना पयलीं करची पडटा आनी त्या खातीर शटडावन आनी बाकीच्यो गोश्टी आमकां करपाक जाय. एज फार एज मनसून एप्रोच जाता म्हणून जे आमकां मटेरियल जाय तें ऑलरेडी आमी प्रोक्यूर केलां. जे कमी पडटा ते ह्या म्हयन्यांत आमी सगळें प्रोक्यूर करून तांचे कडेन पावयतले. सो लायनमॅनाक मध्ये ते गमबूट रेनकोट सगळे गोश्टी आमचे कडेन इन एडवान्स आमी तयार केला आनी ते तांकां डिस्ट्रिब्यूट करता. ज्यांनी कोणा कडेन ना लायनमॅनांनी तांणी एक तर एक्झिक्युटीव इंजिनियरा कडेन कंप्लेन करता. आसोनूय उजार करना जाल्यार ते आसोन एक फावट उजार ताचेर हांव कांय उलोवंक शकना, कारण त्यो गोश्टी म्हज्या हातांत नासतात. त्या खातीर ज्युनियर इंजिनियर आसात, एसिस्टंट इंजिनियर आसा. इफ कंप्लेन्स कम्स टू मी, आय विल. ट्रान्सफॉर्मर्स नवे आनी कितें चेंजीस अशें? Of course, the upgradation of all power department is going on. I am proud to say to the public that innovative ways we have done the work. Underground cabling है एक आयटम, पूण ताचे भायर सबस्टेशन अपग्रेडेशन, त्यानंतर रिमूवल ऑफ ट्रान्सफॉर्मर, जे 1975 पयलींचे ट्रान्सफॉर्मर आशिल्ले ते जे वीक जाल्या ते चेंज केल्या. जे रिपेर करपाक जाय आशिल्ले 1975 तें काम चालू केलां. अशें मोठें हें आमी काम प्रत्येक डिपार्टमेंट आमचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा तांच्या ऑफिसाच्या मार्फत काम चालू आसा. मेजर अपग्रेडेशन खंयच्या एरियेन ऑर कितले अशें आसतले? नॉट इन वन प्लेस, इट इज एवरीवेर इन गोवा एक्सेप्ट सिटी एरियेन. खंय खंय बरें काम जाल्लें आसा थंय कमी. बार्देस जावन मागीर खंयचे शटडावन घेवपाचे तुमी? ना, इट इज एवरीवेर. आय कांट टेल यू एट वन प्लेस, एंड दीस वेर एवर रिक्वायर्ड वील टेक द शट.